आता म्हयनोभर जालो आमठाणे सावरदाटी लाटंबासेच्या लोकांचे उदकाविणे हाल जाल्यात। पावलाचे वाटेर आमठाणे धरण आसा, तरीकूय ह्या वाठाराच्या लोकांक उदका खातीर त्रास काडचे पडटा। म्हयनोभर उदक येना म्हूण तिडकिल्या लोकांनी उदका पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्याक जाप विचारली। अधिकारी सांगता पायपलायन फुटल्या म्हूण तात्पुरती सोय करपाचें उतरय ताणें दिलें। मेणकुरे उदका प्रकल्पाचें काम जालें काय लोकांची उदकाची तान भागतली खंय। गव्हर्नमेंट कितें सांगता की तुमी धंदो करा, आमी नोकरी सगळ्यांक दिवं शकना। आतां आमचे धनगर समाजाचे भुरगे आहा ते सगळे धंद्यान वयता, अशे खंयचे भुरगे वचना की धंदो करता आनी सरकार स्किमी काडटा, पशुपालन जावं आनी खुबश्यो स्किमी आहा ते दिता आनी त्यो आमचे भुरगे घेताय बी। आमच्या भुरग्यांनी कितलेशे वर्सां ल्हानाच्यान ते धंद्यान आसा आनी ते धंदे करता, पूण सरकार जर स्किमी सांगता आनी आमकां जर एके वाटेन ते उदीकूच दिना आनी जर हे जर डिपार्टमेंटान येयल्या उपरांत आमकां ते सर आमकां आन्सर करिना आनी त्या टायमार आमकां उदीक मेळना जाल्यार आमी गोरवां खंय हांगा घेवन येवपाची काय आनी खंय व्हरपाची। 300 ते 350 लोक रावता आणि 70 ते 80 घरां आसा आणि 80 घरांतले जवळ जवळ 40 फॅमिली अशे आसात ज्यो डेअरी फार्मिंग करता। आमचे सरकार म्हणटा की धंदे करा किंवा फार्मिंग करा किंवा आनी शेती करा, पण हांगा उदकूच ना जाल्यार आमी शेती कशी करपाची। आनी तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला की कांय दिसा भितर जो थंय प्लांट चालू जावपाचो आसा त्या प्लांटाच्या थ्रू सप्लाय आमकां दितले। टायम बींग जी कितें लायन भितर डॅमाच्या सकयल्यान येयला ती लायन वयल्यान हाडून थोड्या प्रमाणान प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो असो तेंच्यांनी आमकां हे दिला, एश्युरन्स दिला। वाडो आनी सकयल वाडो, सो आमी तांकां ऑल्टरनेट डेज पाणी दिता। सकयल वाड्याक एक दीस दिता आनी दुसरे दीस आमी वयल्या वाड्याक दिता। सो हे दरम्यान कितें जालें, जेन्ना ब्रेकडावन जातकूच तांकां दोनूय वाड्याक पाणी ना, सो एट अ टायम शॉर्टफॉल दोनूय वाड्याक जाले। सावरदाट एक टेल एंड अशें पडटा, सो ताका लागून तांकां प्रेशर म्हणजे जाता जेन्ना मेरेन आमची टाकी प्रेशर जावन जर देंवता तेन्ना तशें तशें तेंचें प्रेशर डावन जाता आनी तांकां हायटीच्या लोकांक पाणी मेळपाक कमी पडटा। मेणकुरे प्लांट आमचो चालू आसा पळय, तो आमी तातूंत तेजेर फोकस आमी फूल 24/7 घातलेले आसा आनी एक 6-7 म्हयने भितर आमी ऑलमोस्ट आमचो प्रयत्न आसतलो की आमी हो सुटकारो 7 म्हयने आमचे प्लांटाचें काम आतां संपोवन आमी तांकां ट्रायल बेस तांकां पाणी दिवपाचें आमी प्रयत्न करतले। टेम्पररी अरेंजमेंट कितें करपाचें आसा पळय तें आमी ऑलमोस्ट हातीन घेतलेलें आसा, पण ड्यू टू सम अप्रुवल आनी हे तें आमचें चालू आसा। आमचो टेक्निकल पर्सन ताका फॉलोअप घेयत आसा। स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी।